गोंयांतल्यो खणी बंद जाल्या उपरांत कामगारांचेर व्हड आर्थीक संकश्ट कोसळ्ळां. सरकारान सध्या खणीची पावणी करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. खणी सुरू जाल्या उपरांत सरकारान पयलींच्या कामगारांक परतून कामार घेवचे अशें आस्वासन दिल्लें. ते बेगोबेग पुराय करपाची मागणी गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे अध्यक्ष पुती गांवकार हाणें केला. केंद्र सरकारान उण्यांत उणो पगार 553 दिवपाचें जाहीर केलां, पूण गोंय सरकार कामगारांक अजून लेगीत 307 रुपया उण्यांत उणो पगार दिता. कामगार मंत्र्यांनी गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें पुती गांवकार म्हणटा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची मिनिमम वेज खरें म्हणजे ह्या सरकारान कायदो असो आसा की जी मिनिमम वेज हायर आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय. जर केंद्र सरकाराची हायर मिनिमम वेज आसत जाल्यार ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल सेक्युरिटीन आज मिनिमम वेज जी आसा ती 19,000च्या वयर आसा आनी हे हांगा ते गोंयचे जे सेक्युरिटीवाले आसात ते 12 वरांक दितात आनी हांव जी 19,000च्या वयर मिनिमम वेज सांगता ती ऑलरेडी आसा इम्प्लिमेंट करपाक जाय हेंच्यांनी, कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिमम वेज आसा आनी मिनिमम वेज हेतून एक डेफिनेशन आसा आनी एक सेविंग क्लॉज आसा. जी मिनिमम वेज हायर आसा मागीर स्टेटी जी आसत किंवा सेंट्रल हेजी आसत ती हायर मिनिमम वेज ताणी दिवपाक जाय. पूण हे सरकार हे पाळना आनी अशें लक्षात येता की जे आतां ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काडलां ते स्कटल करपा खातीर बरेचशे कंपनीचे मालक जे आसात, पार्टिक्युलरली इंडस्ट्रीवाले जे आसात, स्मॉल स्केल फेडरेशन तांचे एसोसिएशन आसात, ती सध्या बरोच प्रेशर डेव्हलप करीत आसात की ती मिनिमम वेज येवची न्ही म्हणून. आनी म्हणून म्हाका लेबर मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाचो आसा की ताणें कसल्या प्रेशराचेर बंद जावचो न्ही. ताणें जें डिसिजन ताणें जें कमिटमेंट केल्लो लोकांक इलेक्शन जातकच आनी निवडून येतकच आनी परत लेबर मिनिस्टर जेन्ना तो जालो